जिल्लो पंचायतीच्या फाटभुंयेर आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन एकठांय जावन युती करपाची थारायिल्ली। तांची मोख फकत भाजपाक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक हारोवपाची आशिल्ली। मात कांय मतदारसंघात उमेदवार रिंगणात देवपाच्या कारणावयल्यान काँग्रेस आनी आरजीपी मदीं कोफुसांव जाले। हे विशीं काँग्रेस फुडाऱ्यांनी बसका घेवन आरजी वांगडा आमकां युती नाका असो बोवाळ घातिल्लो। उपरांत काँग्रेस पक्षान जिल्लो पंचायतीच्या उमेदवाराची पयली वळेरी जाहीर केली। ही वळेरी पळोवन आरजेपीचे मुखेली मनोज परब हांणी आमकां काँग्रेसीन फटयले असो दावो केलो। तशेंच वळेरी जाहीर करच्या पयलीं चर्चा लेगीत करूंक ना अशें मनोजान सांगिल्ले। ज्या मतदारसंघाचेर वाद आनी चर्चा सुरू आसा ते 23 मतदारसंघ कुशीक दवरून आनी 22 मतदारसंघाची उमेदवारीची वळेरी जारी केल्या। उपरांत युती विशीं शेनवारा काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे वांगडा बसका जाली। हे बसकेत काँग्रेसीच्या हायकमांडान नवो प्रस्ताव दिला आनी ह्या प्रस्तावाचेर विचार करून निमाणो निर्णय घेतले अशें आरजेपीचे मुखेली मनोज परबान सांगिल्ले। जाल्यार युती विशीं सकारात्मक चर्चा जाला आनी युती विशीं निमणो निर्णय 7 डिसेंबराक जातलो अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगिल्ले। मात आयतारा पुराय दीस आरजेपीन कांयच जाप दिवंक ना। आरजेपीचे मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी MK शेख हांकां फोन करून युतीचो विशय आपले खातीर सोंपिल्ल्याचें सांगले। अशी माहिती काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी MK शेख हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली। तशेंच गोवा फॉरवर्डा वांगडा युती सुरू आशिल्ल्याचेंय तांणी सांगले। आयकात ताचें म्हणणें। हमको मैसेज दिया है, चैप्टर इज क्लोज। Okay. So no more alliance talk with RGP. No. And what about Goa Fort? It will go through, I think. There is no Okay. problem. Okay. Still, there is some problem with one seat, but that will be resolved. Okay. And we will have the alliance with Goa Forward. मजगती भाजपा खातीरूच युती तुटली असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायन केला। आरजेपी एक प्रादेशीक पक्ष म्हणून तांची गोंयांत वळख आसा, पूण दिल्लीक वचून तांकां युतीचो अध्याय कित्याक बंद करचो पडलो असोय प्रश्न विजयान केला। तशेंच भाजपाक विरोधकां मदीं फूट घालपाक येस मेळ्ळें अशें विजयाचें म्हणणें। शिरोड्या मतदारसंघांनी स्टेट मिनिस्टराचो चली हे तांचे कॅन्डिडेट म्हळ्यार सगळ्यात व्हडलो पक्ष जगांतलो हांकां कॅन्डिडेट मेळना हे आपल्या भुरग्यांकूच फुडें हाडूंक सोदता। हे क्लियर कट एक्सपोज जाल्लें आहा आनी हांचे दोगांयचेरूय आमचे कॅन्डिडेट आसतले आनी आमचे दोगूय कॅन्डिडेट जिखतले। इट विल बी अ वोट अगेन्स्ट फॅमिली राज। विक्रम बाब तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? तुमी आतां हेका रावला आरजीपी विमानान अशें वतना फोटो तुवें जो घाल्लो ताचेर दिशिल्लें की चॅप्टर क्लोज जालो दिल्लीच्यान। गोंयची रिजनल पार्टी दिल्ली वचून चॅप्टर क्लोज कित्याक करता तें कळूना म्हाका। आमी खंयच दिल्ली वचूना, आमी मुंबय वचूना, आमी बेळगांव वचूना, आमी गोंयांतच रावन मॅक्झिमम फातोर्ड्याच्यान दिवाडे गेल्या तितलेच भोंवले आमी आनी कसलोच चॅप्टर क्लोज जावंक ना। बराबर आसल्यार तुमकां एडवांटेज आसतली चड म्हणून आनी गोंयकारांक एकवट म्हणटा कितें तो दाखोवंक मेळचो आनी जो लोकांक एकवट जाय हो एक एकवट घडोवन हाडचो म्हणून हांवेंच पयलीं इनिशिएटीव घेतिल्लो। पूण बीजेपी कडेन रिसोर्सीस खूब आहात। बीजेपी म्हणटा ती सादी पार्टी न्ही, व्हडली पार्टी। बीजेपी तुजे भावा भितर केंसां पेटोवंक शकता, तुजे घरान फूट हाडूंक शकता। ह्या बीजेपीन म्हाका दिसता यशस्वी प्रयोग केल्लो आहा ऑपोजिशन युनिटी फोडून गोंयांत। पूण ती फोडली म्हणून कांय जायना। सुसंस्कृत आनी हुशार गोंयची जनता कोणाक मत मारप आनी कोणे एकवट मोडला ते आयडेंटिफाय करतले इलेक्शना मेरेन आनी ते कोणाक न्याय दिवंक जाय ताका न्याय दितले ही म्हाका खात्री आहा। So RG connection is with the BJP, you mean to say something like that? I mean to say what I have said. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।